ओके. आयज जेन्ना हे पयशे मंजूर जाले पळय न्हू, तेन्ना आमकां अशें दिसून येता की पर्वरी सारक्या गांवांत 600 कोटी मंजूर केले आनी आमच्या खातीर जी देव देवतांची सगळी नटलेली हें आसा थंय आमच्या खातीर इनजस्टीस जाल्ली आसा. आनी तितूंतल्यानूय जितले हे हावके पळय जपय मारता थंय तितूंतले अर्दे तरी पयशे म्हाका दिसता खंय तरी नाशाडी जातली तेजी, हे 100% शुअर. जर तर बरें करपाक जाय जाल्यार ते वेवस्थीत करतले आसले. खंय तरी आमची हेवटेन तेवटेन दिशाभूल करून जो हेणी सँक्शन केले हेजेर कळोन चुकता. हांकां नॅशनल हायवेची आस ना, पूण ते पयशे जे सँक्शन जाता पळय तेजी आस आसा. आनी जेन्ना कमलनाथान थंय इल्लेशे स्ट्रेचाक बायपास काडपा खातीर 66 crores मंजूर केल्ले, थंय ह्या सरकाराची हे पळय आख्खे स्ट्रेचाक ते कितलो हे मंजूर केला तो 66 पळय आनी हे 100 पळय. म्हणजे कितली इनजस्टीस जाल्या ह्या बोमा गांवाचेर हेजें उत्तर तांकां आमकां दिवचें पडटलें. कित्याक हितून खूब डिफरन्सीस आसा. पर्वरी सारक्या गांवांत 600 कोटी आनी आमच्या खातीर पळया तुमी कितें केलां. कित्याक आमी इतले झगडले आनी हो स्टॅच्यू काडून दिवपाक वांटो आमीच आसा बोमकार. आनी बोमा सारक्या गांवांत NHAन मंजूर केल्लें की आमी थंय नॅशनल हायवे करूंक शकना. नॉर्म्स सगळे पांया पोंदाक घालून हो खंय तरी पयशांच्या आशेक हेणी हो गांव नश्ट केल्लो आसा. हितून आमचो आमदारूय शामील आसा. ओके. बोमकार हाचेर प्रोटेस्ट बीन करतले? 100%. प्रोटेस्ट केल्या शिवाय जर तर अभिमान नासलो त्या देव देवतांचो जाल्यार आमी ती हार मानूंक शकता. जेन्ना आमी ते एका म्हाजें हें सांगता तुका, हांव जेन्ना ते भायर चल्लोलो पळय तेन्ना एक विचार करून चल्लोलो, एक तर जितो उरतलो तो स्ट्रेच राखतलो, नाल्यार म्हाजो जीव हांव त्या गांवा खातीर दितलो, ते देव देवतां खातीर दितलो. ते कित्याक ते देव देवता समोर हांवें एक वचन दिल्लें आसलें, हो गांव राखपा खातीर हांव उबो आसतलो. आतां गांव आसूं किंवा ना आसूं तें तेंचें. जर तर अभिमान आसा गांवचो हे लोकांक जाल्यार ते म्हादेव सातेरी जी आमचे सती हे ते राखणदार आसा तांकां जर आमी फक्त येवन हेज्या पुरतेच पांयां पडले आपल्या स्वार्था पुरते जाल्यार ते जावचें ना. खंय तरी आयज आमचो अभिमान स्वाभिमान खंय तरी दाखोवचो पडटलो बोमा खातीर, जाल्यार तो गांव आसतलो.